सांखळी पालिका वाठारांत 22 किलोमीटर उदकाची पायपलायन घालपाच्या कामाचो शुभारंभ मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्या हस्तुकीं जालो। ह्या कामा खातीर सुमार 9 कोटी खर्च करतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिल्या। ह्या उदकाच्या पायपलायनीचें काम पुराय जातकर सांखळेंतल्या लोकांक उदकाची कमी जावची ना अशें तांणी म्हळां। ह्या वेळार सांखळेची नगराध्यक्ष सिद्धी परब, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आसा ती डक्ट सिस्टमूय वापरतले, फक्त खंयसर पॉसिबल ना थंयसरूच खणप हे जातले ते ती लोकांक एक उदकाचो व्हडलो रिलीफ जो आहा ह्या निमित्तान मेळटलो। थँक्यू। 9 कोटी 9 crores मागीर 20% बिलो गेला टोटल। कितके किलोमीटर? ऑलमोस्ट 22 किलोमिटर्स सांखळेचो एंटायर एरिया बारीक सारीक। आम्ही ऑनरेबल CM सराच्या हस्तुकीं नवी पायपलायन इन्स्टॉलेशनचो प्रोजेक्ट सांखळी म्युनिसिपालिटीन इनिशिएट केला। तो आयज ताचें उक्तावण म्हणजे आयज ताची सुरवात जाल्या। माननीय ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तांच्या हातूंत भरपूर म्हत्वाचो रोल आसा। ही पायपलायन जी न्यू रिप्लेस करता तातूंत एक फायदो म्हणजे गेली 40 वर्सांची जी ओल्ड पायपलायन आसली जी अरावंड 63 डाया किंवा 80 डाया आसली, एकदम व्हेरी स्मॉल, जी चॉकअप जाताली, ती कंप्लिटली चेंज करून आमची AC पयलींची लायन आसली ती कंप्लिटली चेंज करून 110 डायामिटराचे पायपलायन कंप्लीट सांखळेन घालता, इन्स्टॉल जाता। मातसो हे सगळे प्रोसेस चालू आसतना आमच्या सगळ्या स्थानिक लोकांक त्रास जातलो, पण हे जाल्या बरोबर जे उदकाचे सदांच जे प्रॉब्लेम आसताले मेजर पळय ते सगळे हितून सॉल्व जातले। आनी ताज्या खातीर परत हांव आमच्या ऑनरेबल CM सराचें खरेंच अभिनंदन करता। तांकां ओब्रिगाद आमच्या म्युनिसिपालिटी कडसून की हो इतलो बरो प्रोजेक्ट आमकां तांच्यांनी इनिशिएट करून